कारवार न्यूज तुमगेली स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बी आता मद्रासाय दोळ्याक संबंधित आजारपण येवची शक्यता जास्त आसा। कारण बिहार, ओडिशा, झारखंड हांच्यानी येयले निस्तीमारच्या कामगाराक हे आजारपण दिसून येयला। सध्या गोवा, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यात मद्रासाय नावाचे दोळ्या संबंधित आजारपण जास्त प्रमाणात असून आता उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बी हे आजारपण इतर राज्याच्या येयल्या कामगारांक लागून येवची भय आसा। कोण म्हणले दोन महिने बंद आशिल्ले मत्स्यमार उद्योग ऑगस्ट 1 तारखेच्यान परत सुरू जालो आणि निस्तीमारच्या बोटीचेर काम करूंक ओडिशा, बिहार, झारखंड असे इतर राज्याचे कामगार जिल्ह्यात येयलात आणि त्यापैकी काही कामगारांक मद्रासाय आजारपण आशिल्ले दिसून येयला। ताका लागून जिल्ह्याच्या नागरिकांक सावध रावूंक जाय अशी परिस्थिती आसा। मद्रासाई कंजंक्टिव्हिटीस हो रोग जिल्ह्याच्या काही तालुक्यात दिसून येयला। तेजेन सार्वजनिकांक सावध रावूंक जाय म्हूण आरोग्य विभागान सूचन दिला। हेजे संबंधित सगळे तालुक्याच्या वैद्याधिकारीक दोळ्या संबंधित रोगाबद्दल अलग इलाज दिवंक सांगला म्हूण DHO डॉक्टर नीरज हेमी सांगले। ಈ ಮದ್ರಾಸಾಯಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿದು ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಟಿವ್ ವೈರಲ್ ಕಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾರೆ। ಅಂದರೆ 5ರಿಂದ 7 ದಿನದೊಳಗಡೆ ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಬಂದು ವಾಸಿಯಾಗೋಂಥ ಕಾಯಿಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಇದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪುಗಾಗೋದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತು ಬರೋಂಥದ್ದು, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಕಲರ್ದು, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೈ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಟವಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ। वॉटर पंप मशीन वॉल बंद करताना विषकारी साप चाबून स्कुलाची महिला पिऊन गंभीर स्थितीत आशिल्ली घटना कारवार तालुक्याच्या शिरवाड सरकारी कर्नाटका पब्लिक स्कुलात घडली। शाळेची महिला पिऊन आनंदी काणकोणकर हेमी शाळेचे वॉटर पंप मशीनाची वॉल बंद करूंक गेले तेन्ना तेमगेल्या अंगठ्या बोटाक विषकारी जीवजाणी चाबले म्हूण आनंदी हेमी शिक्षकाक सांगले। नंतर तेमकां शिरवाडात प्रथम इलाज दिवन मागीर जिल्हा सरकारी आस्पत्रेंत हाडून दाखल केले, जाल्यार आनंदी हेमी कोमात आसात आणि तेमगेली परिस्थिती गंभीर आसा। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। शिरशी तालुक्याच्या बिसिलकोप्पा हांगा 3 वाहनांमध्ये अपघात घडून एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाला। बस, बोलेरो पिकअप आणि ओमनीमध्ये घडिल्ल्या सिरियल अपघातात ओमनी सवार व्यक्तीची स्थिती गंभीर आसा। अपघातात बोलेरो पिकअप वाहनाचो टायर ब्लास्ट जालो आणि वाहन बिसलकोप्पा रस्त्या लागींच्या एक दुकानात घुसले। मळगीच्यान शिरशी दिशेन येवच्या ओमनीक फाटल्यान बोलेरो पिकअप वाहन आपटले तेन्नाच फुडल्यान येते आशिल्ले बस पिकअपाक आपटली।
आयज येतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.